We are so precious in the eyes of God. आमी सगळीं देवाची नदरेन चड मोलादीक जावन आसा. We ourselves don't know how precious we are. आनी आमीच नकोन की आमी कितली मोलादीक पळय. And we do not know how much precious our brothers and sisters are. आनी आमी नकोन आमची भाव भयणां कितली मोलादीक पळय. So precious. इतली ती मोलादीक जावन आसा. Oh, hallelujah. So precious इतली मोलादीक ती जावन आसा. that Jesus shed his precious blood की जेसून आपले मोलादीक रगत व्हारयलें for us. आमच्या पासून. So much precious. इतली आमी मोलादीक. So don't look down on anyone कोणाकूय तुमी वायट नदरेन तुमी पळय नाका. and don't look down on yourself. आनी तुकाय तू वायट नदरेन पळय नाका. God wants us to see us देवाक जाय की आमी पळोवंक as he sees us. जसो तो आमकां पळयता. That's why he gave us his word. ताका लागून ताणें आमकां आपलें उतर दिलां. We have to apply that word to us. आनी तें उतर आमकां आमी अप्लाय करपाक And we जाय. have to speak that words on us आनी हें उतर देवाचें आमच्या जिविताचेर आमी and उलोवपाक on जाय. our family, आनी आमच्या घराब्याचेर आमी on उलोवपाक our जाय. brothers and आमच्या sisters. भावा भयणीचेर हें उतर आमी उलोवपाक We जाय. are so precious इतली आमी मोलादीक जावन आसा. that the very important thing एकदम इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा. is to save souls. आत्मे साल्वार करपाक. Save souls. आत्मे साल्वार करपाक. That's why Jesus came. हाका लागून जेजू आयलो. He died. तो मेलो. He shed his blood. ताणें आपलें रगत व्हारयलें. He went through the insults आनी कितली खेबाडां ताणें घेतली. because he loves us. कित्याक तो आमचो मोग करता देखून. Hallelujah. हालेलुया. John 3:16. जोवाचो तिसरो आनी For सोळावो God so वचन सांगता. loved the world देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. that he gave his one and only one loving आपल्या son, एकल्याच पुताक ताणें दिलो. that whosoever believes in him कोणूय ताचेर विश्वास दवरता shall not perish ताचो सासनाचो नाश जावचो ना. but have everlasting life. ताका सासनाचें जिवीत मेळटलें. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, what is baptism? आनी बाप्तिस्म स्नान म्हणजे कितें? I will not go in details चड डिटेलान हांव वचना because of the time, कित्याक वेळ थोडो आहा. and already you all know about few things, right? ऑलरेडी तुमी जाणान जायत्यो वस्तू. But I would like to go in brief, मातशें थोडेच हितून उतरांनी Shortcut. सांगूंक जाय. shortcut, fast. शॉर्टकट सांगपाक सोदता. Hallelujah. Hallelujah. So please catch it. सो तुमी घट धरात. Hallelujah. Hallelujah. Yes, tell. I will catch it. I will catch it. Catch it. Only children of God can catch it. Amen. देवाच्या मुलांनी चिंतन करूंक जाय. Hallelujah. Oh. Okay. So there are two steps for baptism. दोन स्टेप्स आसा बॅप्टिझमाचे. Without these two steps, there is no baptism. आनी हे दोन स्टेप्स घेना जाल्यार बॅप्टिझम करूंक जायना. घेवंक जायना. If you don't take these two steps, हे there दोन is no पावलां. baptism. ही दोन पावलां तर तूं मारिना, दोन स्टेप्स तूं करिना जाल्यार बॅप्टिझम ना. It is invalid. हे बॅप्टिझम खरो जायना. Hallelujah. Hallelujah. Step 1. पयले स्टेप हे The gospel of Jesus. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. You have to hear, you have to listen, and you have to understand the तुवें gospel. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आयकूंक जाय आनी सोसूंक जाय आनी मानून घेवपाक जाय. What is the gospel? आनी गॉस्पल शुभ वर्तमान It is कितें? the good news. ही जावन आसा बरी खबर. What is the good news? आनी बरी खबर कितें? That Jesus came. जेजू आयलो. He loved you. ताणें तुजो मोग केलो. He died for you. तो तुजे पासून मेलो. And he set you free. आनी ताणें तुका सुटका He दिली. washed you with his precious तुज्या blood. आपल्या पवित्र रक्तान ताणें And if you धुलें. say yes to him, आनी जरी तर तूं येस म्हणटा you are going to be with him in heaven. सदांकाळ ताचे बरोबर सोबतीच्या राज्यान आसतलो. Hallelujah. Hallelujah. That is step 1. हे जावन आसा स्टेप 1. Everyone say, step 1. Step 1. The gospel. The gospel. शुभ वर्तमान. Hallelujah. Hallelujah. Step 2. Step 2. The baptism. The baptism. बॅप्टिझम. Without the gospel, without saying yes to Jesus, you cannot take baptism. शुभ वर्तमान तर आयकूंक ना आनी जेजूक तर जेजूचेर विश्वास दवरूंक ना आनी येस म्हणोंक ना जाल्यार बॅप्टिझम घेवपाक जायना. In the book of Mark, आनी मार्कुसाच्या पुस्तकांत okay, I will just read it. Okay? For telling about baptism, I would like to go little bit in the backdrop story.
बॅप्टिझमाच्या वयर सांगच्या आधी थोडे कितें बॅकड्रॉप स्टोरी सांगता. Okay, Mark chapter 16, verse 15 and 16. मार्कुसाचे 16व्या आवेस्वरात This is Jesus. हे जावन आसा जेजू. Okay, Jesus was crucified. जेजू खुर्सार मारलो, He was buried. ताका निकी पिलो He was risen. आणि तो पुनर्जीवन जालो. Now he came to meet his disciples. आणि तो आता आपल्या शिसांक मेळोंक येता. He came to meet his chosen ones. आपल्या विचून काडलेल्यांक मेळोंक And येता. this is what Jesus says. आणि हे जेजू सांगता. And Jesus said to them in Mark 16, 15 and 16. मार्कुच्या 16व्या आवेस्वरात आणि 15वी 16वी बोट. Jesus is saying, जेजू तांकां म्हणटा, go into all the world सगळ्या संवसाराक तुम्ही वचात and preach the gospel आणि शुभ वर्तमान परगट करा to everyone. सगळ्या जाणांक. Step 1. हे जावन आसा पयले स्टेप. Jesus said, जेजू म्हणटा, go into the world, संवसारान सगळ्या संवसारान वचात, preach to everyone. सगळ्यांक सांगात, Preach to everyone. सगळ्यांक शुभ वर्तमान परगट करा. Preach what? कितें परगट करा? About Jesus. जेजूची खबर सांगता. Step number 2. दुसरी स्टेप. Okay? He who believes जो कोण सोत मानता and is baptized. आणि जो कोण पवित्र स्नान घेता, So believe comes first. सोत मानप पयले येता. Saying yes to Jesus comes first. जेजूक येस म्हणप पयले येता. Jesus is saying this to his disciples. जेजू आपल्या शिसांक सांगता. Jesus is giving these instructions to his disciples. जेजू ये शिटकावणी आपल्या शिसांक सांगता. Today we are his disciples. आयज आमी त्याचे शीस So जावन this आसा. instruction applies to us. आणि ही शिटकावणी इन्स्ट्रक्शन्स So आमकां Jesus is saying, go into the world and preach the gospel to everyone. सो जेजू आमकां सांगता सगळ्या संवसाराक वचात आणि शुभ वर्तमान परगट करा. So everyone will hear about Jesus. सो सगळ्यांक जेजू ख्रिस्ताची खबर आयकूंक येतली. But only few will say yes. पूण थोडी जाणां येस म्हणटली. Hallelujah. हालेलुया. So the gospel is preached to everyone. Don't शुभ miss this वर्तमान out. शुभ वर्तमान सगळ्यांक मेवलेले आसा. So when the judgment comes, जेन्ना जोडटेचो दीस येतलो, they are without excuse. तांकां निबा सांगपाक जायना. God is a fair God. आणि देव नीतिमोन जावन आसा. When he will judge rightly. जेन्ना तो नीत करतलो तेन्ना ती सारको नीत करून दितलो. Hallelujah. Hallelujah. Understanding? Yes. Okay, so this is the instruction from Jesus. हे Okay. जावन आसा इन्स्ट्रक्शन जेजू कडच्यान आमकां. He who believes जो कोण सोत मानता and is baptized. आणि पवित्र स्नान घेता. Hallelujah. So he gives these instructions to his disciples. हे इन्स्ट्रक्शन शिटकावणी तो आपल्या शिसांक दिता. When he was risen, जेन्ना तो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत right before going to heaven. आणि तो स्वर्गाराज्यान चडच्या आदी. So he left to heaven आणि ताच्या उपरांत तो स्वर्गाक चडून गेलो. and his disciples are there. आणि मागीर ताचे शिस आसले. Now there is work to do. आता काम You करपाक cannot be जाय. lazy. आणि आमी आळशीर जावपाक जायना. If we don't go, who will go? आमी तर वचना जाल्यार कोण वयतलो? If we don't follow his instructions, who जरी तर will? देवाचे इन्स्ट्रक्शन्स आमी मानून घेना जाल्यार कोण करतलो? So in the book of Acts, सो धर्मदूताच्या इतिहासान his disciples is following the instruction of Jesus. ताचे शिष्य आता ताची शिटकावणी इन्स्ट्रक्शन्स ते फॉलो करतात. So in the book of Acts chapter 2, धर्मदूताचो इतिहासान दुसऱ्या आवेस्वरान don't open, I will just preach. Okay? So now Peter goes. आणि सीमा पेद्रू वयता. Peter goes and he is preaching about Jesus. आणि तो जेजूची बरी खबर तो पोरगट He is करता. telling about Jesus. आणि तो जेजूची बरी खबर सांगता. Hallelujah. Hallelujah. And when they hear about Jesus, आणि जेन्ना ते जेजू ख्रिस्ताची खबर okay, आयकता step 1, the gospel is preached. आणि पहिले स्टेप ऑलरेडी ताणीन केले, गॉस्पेल Okay, ताणीन ऑलरेडी सांगलो. people heard about Jesus. आणि सगळ्यांनी ही खबर ताणीन आयकली So they जेजूची. realize how bad they are. आणि तांकां गोमन येता की आमी कितले पातकी म्हूण. Their heart is cut. The Bible says when Peter is preaching, their heart is cut. आणि देवाचे उतर आमकां सांगता की जेन्ना पेद्रू प्रिचिंग करतालो तेन्ना तांचे काळजाक तोर्सात लागलेल्या भाशेन लागले ते उतर. And they realize that they are sinners. आणि तांकां गोमन येयले की आमी पातकी म्हूण. त्यांका दुःख जाता. And the crowd says they are asking this question to Peter. आणि हो सगळो लोक पेद्रूक एक क्वेश्चन विचारता. What shall we do? आमी आतां कितें करचें? We have failed. आमी चुकली.
We have failed to recognize the Lord. आमी चुकली की आमी सोम्याक मानून We घेवंक have ना. broken the heart of God. आमी देवाच्या काळजाक दुख दिली. What shall we do now? आता आमी कितें करचें? So this is a question from people to Peter. ये पोर जा विचारता पेद्रू आमी कितें करचें म्हूण. So the answer of Peter is आनी सिमा पेद्रू असो जबाब दिता, repent and be baptized. तुज्या पातकाचे पश्चाताप कर आनी पवित्र स्नान घे. So the gospel comes first शुभवर्तमान पयलें येता and then the baptism. आनी मागीर पवित्र स्नान येता. Then Philip goes out. आनी मागीर देवाचें उतर सांगता की फिलीप वयता म्हणून. In the book of Acts chapter 8. इतिहास धर्मदूताचो इतिहास 8व्या Now वर्सात Philip is preaching about Jesus in Samaria. आनी फिलीप समारिया गांवान जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट And करता. people hear and they are filled with great joy. आनी ते सगळे लोक आयकता आनी तांकां खूब कुशलकाय भोगता. And the Bible says that both men and women, आनी देवाचें उतर सांगता की दादले तशे बायलो after they hearing about Jesus, जेजूची खबर आयकल्या उपरांत they were baptized. ती पवित्र स्नान घेतात. Hallelujah. Hallelujah. Now the most important and beautiful part of the Bible. इम्पॉर्टंट सोबीत पार्ट ह्या पवित्र पुस्तकांतली. Now after that, हेच्या उपरांत Philip is walking somewhere फिलीप खंय वयतालो and the Holy Spirit comes. पवित्र आत्मो येता. Holy Spirit comes पवित्र आत्मो थिंगा and येता tells Philip, आनी फिलिपाक सांगता there is a person right there in one location. एक खंयचो जागो आसा आनी त्या जाग्याचेर एक मनीस आसा. I'm sharing from the Bible, okay? हे बायबलांतली स्टोरी. I'm not adding my stories. हांव म्हजी स्टोरी थिंगा This घालिना. is straight from Bible. हे पवित्र पुस्तकांतली स्टोरी. It is so important. The baptism is very important. पवित्र स्नान इतलें इम्पॉर्टंट जावन आसा. Holy Spirit goes and tells Philip, आनी पवित्र आत्मो फिलिपाक अशें सांगता. there is one person who is reading Bible in the desert. आनी त्या अरण्यांत एक मनीस आसा तो पवित्र पुस्तक वाचता. Number one, एक okay? God knows when you read the Bible, देव जाणा जेन्ना तूं बायबल वाचता. okay? And He also knows that you don't understand it. आनी ताका खबर आसा कितें तुका समजना पळय तें So पासून. the Holy Spirit is telling Philip, पवित्र आत्मो फिलिपाक सांगता आतां go and explain him. तूं वच त्या जाग्याचेर आनी ताका एक्सप्लेन कर. Because he don't understand what he's reading. कित्याक जें कितें तो वाचता ताका समजना तें. Isn't it beautiful? इतलें सोबीत So तें. God will make sure that He send His people that to explain you what you are not understanding. आनी देव खरेंच अशें करतलो की जी तुका समजना तें तुका आपूण मनीस धाडून तुका समजमणी दितलो. Hallelujah. Hallelujah. And there is a supernatural thing happened there. आनी हांगासर एक अद्भुत कितें कार्य घडटा. The Holy Spirit caught up Philip, आनी पवित्र आत्मा फिलिपाक उखलता and like in a second he is right there. आनी एका सेकंडान तो त्या जाग्याचेर पावता. Isn't it beautiful? वाव. I pray that supernatural happens in our life in Jesus' Hallelujah. आमी name. मागता की देव Oh, अद्भुत कार्य करून आमची as we are जिवितांत. open to the Lord, जशें आमची काळीज आमी उक्ते दवरता let देवा. miracles happen. अत्सर्या बिजबितात Because it जावं. is the word of God. कित्याक हें जावन आसा देवाचें It उतर. happened in the Bible हें बायबलान घडलां. and it will happen in our आनी life. आमच्या जिवितांत In घडटलें. Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. So Philip is there now. आतां फिलिप थिंगासर आसा. And then he is asking the question to that person. आनीक फिलिप आतां त्या मनशाक वचोन विचारता. Do you understand what you are reading? तुका समजता तूं कितें वाचता तें? And he says, no brother, can you please explain me? ना म्हणटा म्हाका समजना तूं म्हाका प्लीज एक्सप्लेन करशी. Then Philip preaches about Jesus. आनी फिलिप त्या वक्तार ताका एक्सप्लेन करता जेजूची खबर त्या पवित्र And पुस्तकांत. then he is explaining him about baptism. आनी मागीर तो ताका पवित्र स्नानाची गजाल And सांगता. as they are traveling, आनी जेन्ना ते गाडयेन बसोन ते this person, वयता, नी this वो मनीस, person, हा, he is seeing the water somewhere. ताका थंयसर थोडें उदक दिसती पडटा. And he says, look, there is water. आनी म्हणटा पळय म्हणटा थंयसर उदक And he आसा. is telling Philip, baptize me. म्हाका पवित्र स्नान दी म्हणटा. And Philip is asking him one question. आनी फिलिप ताका एक क्वेश्चन विचारता. I can give you baptism only when you believe in the Lord Jesus. आनी तो म्हणटा हांव तुका बॅप्टिझम दिवंक शकता
जोरी तर तू जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला जाल्यार and he says, I believe in Jesus, आणि तो म्हणटा हांव जेजूचेर विश्वास दवरता and he takes baptism. आणि तो ताका पवित्र स्नान दिता And the Bible says he was filled with great joy. आणि देवाचे उतर सांगता ताका खूप खुशाल So I release that will happen today with you all. आयज ही खुशाल काय तुमकां Thank you, सगळ्यांक Jesus. release जावं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Now, what is baptism? आता बॅप्टिझम कितें पवित्र स्नान कितें For real quick. बेगीन सांगता Baptism means going in the water. पवित्र स्नान म्हणजे उदकान त्या वचप Going totally in the water. आखेस त्या उदकान बुडप See, God gave the instruction देवान इन्स्ट्रक्शन्स दिला for a reason. कित्याक एक कारण Because आसलें this is all having some meaning. कित्याक ताका कितें तरी अर्थ It's आसलो important. आनी इम्पॉर्टंट Those जावन who आसा say, I don't want to, जी कोण म्हणटा ना 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 म्हाका नाका wrong. ती रॉंग आसा Jesus said, जेजून सांगला we have to do it. आमी करूंकूच जाय Even if it doesn't make sense, आनी जरी तो तुका सजमना पासून जाल्यार Jesus said it, जेजून म्हटला do it. तो कर But God is very loving and beautiful. देव कितलो मोगाळ जावन आसा आनी He सोबीत जावन आसा explains us. तो आमकां सगळें एक्सप्लेनेशन दिता God is wonderful. देव कितलो अद्भुत जावन आसा He explains us. तो आमकां सगळें एक्सप्लेन Hallelujah. करता Hallelujah. Okay, so there is a meaning right there when you go in the water जेन्ना तूं उदकान वयता ताका अर्थ आसा and when you come out of the water. आनी उदकांतले भायर सरता In ताका the अर्थ book आसा of Romans chapter 6, कंकाराच्या 6व्या आवेस्वरान म्हटला there is explanation for this event. आनी हे घडणेक एक्सप्लेनेशन आसा Okay, before explaining that, ते एक्सप्लेन करच्या आदी I have demonstrated this very often, but I would like to show you very real quick हांव because हे of the newcomers. डेमॉन्स्ट्रेट केला पयले पण आतां परत डेमॉन्स्ट्रेट करूंक सोदता Okay. नवी आसा तांचे पासून Baba, come. Okay, this is you. हे जावन आसा तूं Patki, पातकी मनीस dirty, डटी मनीस sinners. पातकी The gospel is preached. देवाचे उतर परगट जाले Hallelujah. Hallelujah. You realize तुका कमन येयले that you are dirty. की तू मेळो You म्हणून cannot go to heaven. तू स्वर्गार वचूंक जायना Okay, so now there are some instructions given in the Bible. देवाचे उतरान इन्स्ट्रक्शन दिलेली आसा Symbolism is like God shows something to point out something. देव कितें सांगता कित्याक तरी पॉइंट करपाक Same सिम्बॉलिझम like going in the water and coming out of the जशे water. उदकान वयता ते भायर सरता So ताका अर्थ in the आसा Old Testament, आनी आदल्या करार God told to take a lamb. देवान सांगले एक मेंढरो घे Now this lamb is Jesus. आनी ह्यो मेंढरो ओढ तासो की तो Okay. मेंढरो जावन आसा जेजू I don't want to go in details. That's why I'm going faster. बेगी सांगता Okay. So this lamb is pointing out to Jesus. आनी ह्यो मेंढरो फुडें दाखयतालो की जेजू येवचो Okay. So आसलो God said, take this lamb. ह्यो मेंढरो तूं घे Okay. Place your hand. त्या मेंढराचेर हात दवर Obviously you are there because you are sinner. आनी तूं थिंगा हा कित्याक तूं पातकी म्हण You place your hand over the lamb. आनी तूं मेंढराचेर हात दवर This Bible says this lamb is innocent. आनी ह्यो मेंढरो इनोसेंट जावन आसा Hallelujah. Hallelujah. So when you do this, जेन्ना तूं अशें करता when you put your hand, जेन्ना तूं मेंढराचेर हात there is दवरता something happens in the spirit. आत्मिकतायेन कितें तरी घडटा All your sins तुजी सगळी पातकां is transferred in the lamb. त्या मेंढराच्या भितर ट्रान्सफर जाता And all the righteousness and good things of this lamb आनी ह्या मेंढराचें सगळें बरेपण आनी इनोसंट पवित्रपण is transferred to you. तुजे वयर ट्रान्सफर जाता Okay, so because you are sinner, you should die. आनी तूं पातकी म्हणून एक्चुअली तुवें मरोंक जाय The आसलो Bible says the wages of sin is death. पातक दिता तो मुशारच मरण But जावन God आसा loves you. पूण जेजूचो मोग करता That's why He came out with this plan called salvation. आनी देवानी सोडवणेचो प्लॅन केलो Okay, so now this innocent lamb आनी हे आतां इनोसंट मेंढरो who never committed sin केन्नाच ताणें पातक करूंक ना Became कांय वायट sin. करूंक ना तो पातक जालो because of me. म्हाका लागोन तो Because- पातक जालो The lamb received my sins. आनी त्या मेंढऱ्यान म्हजें पातक आपले भितर And घेतलें I walk out now आनी हांव वयता आतां receiving the righteousness, the good things of the lamb. त्या मेंढराचें बरेपण आनी पवित्रपण म्हाका मेळटा Okay, so now the lamb is killed आनी ह्या मेंढऱ्याक आतां जिवीशी मारता because of the sin. पातकाक लागून ताका जिवीशी Understood? सोजमता Okay, so this is what happens. Okay, so if this is the righteousness, आनी जरी तर हे पवित्रपण धार्मिकपण okay, देवाचें so when the confession is made and there is a spiritual transaction, जेन्ना आमी पातकाचे बोगसणे मागता स्पिरिच्युअल ट्रान्झॅक्शन जाता this righteousness is transferred to me. आनी त्या मेंढऱ्याचे वो जेजूचे
धार्मिकपण म्हाका ट्रान्सफर जाता. Understanding? Yes. Not my righteousness. हे मोजे धार्मिकपण न्हू. This is the righteousness of that innocent lamb. आणि ह्या इनोसेंट मेंढराचे धार्मिकपण अपवित्रपण माचेर येता. Same thing happened on the cross. हेच जाले खुर्साचेर. Because this event was pointing out to cross. आणि हे जे कितें ते पयले कोत्ताले ते खुर्साचे आमकां The real दाखयताले. lamb of God is Jesus. खरो मेंढरो जावन आसा जेजू. So Jesus on the cross जेन्ना जेजू खुर्साचेर आसलो, received our sins. जेजून आमचे पातक आपल्याचेर So घेतले. when we say yes to Jesus, जेन्ना आमी जेजूक येस म्हणटा, all our sins, आमचे सगळे पातक, our past, present and future, आदले, आताचे आणि फुडेचे, all our sins is transferred to Jesus. सगळे जेजूचेर गेले. And the righteousness is transferred to everyone. आणि हे धार्मिकपण पवित्रपण So सगळ्यांक everyone ट्रान्सफर is जालें. having this righteousness of Jesus. आता सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताचे धार्मिकपण आसा. Now you are walking out with this righteousness. आणि तू जेन्ना वयता, तू इनोसेंट हे धार्मिकपण घेऊन वयता. You cannot boast about this righteousness आजचे तुवें व्हडपण करूंक जायना. because it is not yours. कित्याक हे तुजें न्हय. Your place is the cross. तुजो जागो एक्चुअली खुर्साचेर. Your place is the death. आणि तुजो जागो मरणाक. So what you will act righteousness. आणि तुवें कशें म्हणून धार्मिकपण आपले Now करूंक coming जाता. to baptism. आता बाप्तिझम अशें Hallelujah. Hallelujah. Baptism. पवित्र स्नान. When you go, the Bible says, देवाचें उतर सांगता. when you go in the water, जेन्ना तू उदकान वयता, the Bible says that when you realize you are a sinner, जेन्ना तू मानून घेता की तू पातकी म्हूण, you are in a place where you know that there is nothing good in you. आनी तू जाणा की तुजे भितर कांय बरें ना म्हूण. So now you have taken a decision तुवें आतां एक डिसिजन घेतलें. that I am putting an end to myself. म्हाकाच हांव मारता म्हणून. That is my sins, म्हज्या पातकी जिविताक हांव मारता my म्हणून. sin nature. म्हजो पातकी स्वभाव So हांव when you मारता. go in the water, जेन्ना तू उदकान वयता, the Bible says देवाचें उतर सांगता, that you are burying yourself. तू तुकाच पुरोयता. You know when people bury people? Yes. केन्ना कोण मनशाक पुरोयता? When he dies. जेन्ना तो मरता तेन्ना. So in your eyes तुज्याच नदरेन and in God's eyes, आनी देवाच्या नदरेन you are dead. तू मेलो. This is what Bible says. हे देवाचें उतर सांगता. Go and read Romans chapter 6. रोमकाराचे 26 वर सांगता. It is very clear. क्लियरली सांगता. So when you go in the water, जेन्ना तू उदकान वयता, it's a picture that you are putting yourself death. आनी And हे एक पिक्चर दाखयता की तू तुकाच पुरोयता तुज्या आदले जिवीत. and when you come out of the water, आनी जेन्ना तू उदकांतले you भायर are सरता, coming out with a beautiful gift of God, आनी तू Hallelujah. तितूंतल्यान भायर सरता देवाचे the गिफ्ट righteousness घेवन. of God which is waiting for you. देवाचे धार्मिकपण जे तुका Today it will रावता, be waiting for you. तुका रावता. And this nature is of Christ. आनी हो स्वभाव जावन आसा This जेजूचो. gift is of Christ. आनी हे देणे जावन आसा जेजूचे. Stop down. Lift yourself up. This is what happens. हालेलुया. Hallelujah. So there is a beautiful righteousness God dresses you up with. हे घडटा आनी देव तुका आपले सोबीत धार्मिकपणान तो तुका And कावर from करता. today, आनी आयच्या दिसाता it's your birthday. तुजो बर्थडे In जालो. God's eyes, देवाचे you नदरेन are starting a new journey. Hallelujah. Hallelujah. So the old nature is gone, आदलो स्वभाव गेलो. forever buried. सासनाक पुरलो. So you don't dig that up आता परत तू उचली नाका. because in God's eyes it's over. कित्याक देवाचे नदरेन Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now when God sees you, जेन्ना देव तुका He पळयता, doesn't see you dirty. तो तुका मेळो पळयना. Doesn't see you dirty. तो तुका मेळो पळयना. He sees you clean तो तुका क्लीन पळयता. because it is the blood of Jesus. कित्याक हे जेजूचे रगत. So don't call yourself dirty. तुका तू डटी म्हणा नाका. It's an insult for God तर देवाक इन्सल्ट जाता. because it is the blood of Jesus is shed for you. कित्याक जेजूच्या रक्तान तू नितळ जाला. ताणें मारलेला बरोबर. Hallelujah. So when you say dirty to you, जेन्ना तू तुकाच डटी म्हणटा, you are saying no to the cross. तू खुर्साक तू ना म्हणटा. The cross becomes zero to you, तुका white. जेजू क्रिस्ताचे खुर्साचे काम ना जाता तुका. Are you understanding? समजता? So there is no power in cross. त्या खुर्साची पदवीच ना. Are you understanding? समजता? So you have 100% assurance तुका 100% ॲश्युरन्स आसा that
the blood of Jesus की जेजूच्या रक्तान is powerful, जेजूचे रगत पावरफुल is जावन आसा powerful. बोलवेचे जावन It आसा washes you every day. सदांकाळ तुका धुता You are cleansed तुका नितळ केलो तेणे by the blood of Jesus. जेजूच्या रक्तान तू नितळ And जालो God sees you always clean. आणि देव तुका सदांच क्लीन Don't करता forget this. It is the righteousness of God over हे you. तू विसरू नाका हे धार्मिकपण तुझे न्हू हे देवाचे तुझे वयर आसा. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Thank Lord. you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All glory All and glory honor to to the Jesus. one, Hallelujah. the King of Hallelujah. Kings and the Hallelujah. Lord of Lords. Hallelujah. It's all about Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. It's all about Hallelujah. you. Hallelujah. It's all about souls. Hallelujah. He came down Thank for you, you. तो तुझे पासत आयलो He died for you. तो तुझे पासत मेलो The baptism is given by Him. पवित्र स्नान तो दिता तुका So today God is happy आयज देव खूब खुशाल आसा because for this reason कित्याक ह्याच कारणाक लागून He came. तो आयलो And when you say yes, आणि जेन्ना तू येस म्हणटा there is ताका a party and rejoicing in heaven. खुशालकाय आणि पार्टी आसा स्वर्गाराच्यान Jesus is happy. जेजू खुशाल आसा He is saying to others, तो सगळ्यांक सांगता look, they said yes. पळय पळय ताणें येस म्हटलें He is happy तो खुशाल आसा because His blood is valued. कित्याक ताच्या रक्ताक वालोर मेवलो Hallelujah. हालेलुया. And Satan has lost few souls. आणि सैतानाच्या हातींतले थोडे आत्मे गेले Few souls are added in kingdom आणि हे now. आत्मे आता स्वर्गीच्या राज्यात न्याय झाले Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.